नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज सकाळी फुडें जेन्ना दीस सुरवात जाली तेन्ना एक इंट्रस्टिंग बातमेन आमी आयज सुरवात केल्ली ती म्हळ्यार विरेश बोरकर हांच्यांनी काडिल्लें पत्रक आनी तातूंत तांच्यांनी स्टेट ज्यो कमिटीज आसा स्टेटीन जितल्यो कमिटीज आसा ती डिजॉल्व केल्या म्हणून युजींग हीज पावर एज अ नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून आयज दीस सोंपता जाल्यार एक ब्रेकींग न्यूज सद्याक तुमच्या मुखार आमी घेवन येता ती म्हळ्यार जे विश्वेश नायक आसा जनरल सेक्रेटरी हांच्यांनी आतां एक पत्रक काडिल्लें आसा आनी तें खूब इंट्रस्टिंग आसा. आतां हे आरजीपी वर्सीस आरजीपी जशें टायटल तुमी पळयतात ती फायट जातली काय कितें, कारण खूब इंट्रस्टिंग अशें पत्रक आसा. तुमी आमच्या जे स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता एक क्लॅरिफिकेशन काडिल्लें आसा. हांव तें वाचून दाखयता, पूर्ण पत्रक वाचुया सो तुमकां एक मुद्दो कळटलो की ह्या पत्रकान कितें सांगलां तें. सो एक प्रेस रिलीज 24/7/2026 क्लॅरिफिकेशन बाय द रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टी. आता ही पार्टी तुमकां कळ्ळें आसतली स्टेट जी बॉडी आसा तातूंतली आसा. द रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टी हियर बाय इश्यू द फॉलोइंग क्लॅरिफिकेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स अँड सपोर्टर्स. द पार्टी स्टेट्स दॅट द कॉन्स्पिरसी टू टेक कंट्रोल ऑफ रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अँड सबसिक्वेंटली स्प्लिट द ऑर्गनायझेशन वॉज डिसायडेड अँड प्लॅन्ड ड्युरिंग द मीटिंग हेल्ड एट मारगांव chaired by Shri Viresh Borkar. Thereafter, several actions were allegedly undertaken as part of the plan, including attempt to disrupt the functioning of the core executive committee, jaka CEC अशें म्हणटा, protest during the CEC meeting along with supporters to take control over the party's digital assets. Issuance of legal notice, filing of defamation suit claiming damage of 1 crore and other related actions. हे सगळे फाटल्यो ज्यो गोष्टी जाल्यो त्यो. The press release and public statement issued by Mr. Viresh Borkar today, आयची सकाळचे जे पत्रक आसा ताजे बद्दल हांगासर उलयता, are viewed by the party as a continuation of this alleged attempt to unofficially take control of the party. आता हाज्या फुडल्यो ज्यो गोष्टी आसा त्यो खूब महत्वाच्यो आसा, तुमकां वाचून दाखयता. अकॉर्डिंगली द रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी क्लॅरिफायज द फॉलोइंग. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डज नॉट प्रोवायड फॉर द पोस्ट ऑफ नॅशनल प्रेसिडेंट. हे तांच्यांनी नमूद केल्लें आसा. खंयचोच नॅशनल प्रेसिडेंट असो पोस्ट म्हणटा प्रोवायड करिना. Second point, Mr. Viresh Borkar does not hold the office of or position of national president of the Revolutionary Govan Party. Point number 3, Mr. Viresh Borkar has not been appointed as the whip of the party. Point number 4, जो हायलायटूय मागीर केला त्यांच्यानी, any letters, circulars, press release, notification, appointments, suspension or decision issued or circulated by Mr. Viresh Borkar in the name of the Revolutionary Govan Party are unauthorized, unofficial, null and void and shall not be treated as official communication of the party. All point number 5, all committees of the Revolutionary Govan Party including the core executive committee CEC continue to function lawfully and remain in force. Point number 6, the 10 members who were previously terminated from the party have been not restrained or reappointed. ताजे उपरांत point number 7, the registered address of the party is at Pato Panji and not Neura, and the letterhead and stamp used by Mr. Viresh Borkar are not official document of the party. ताजे फुडें ते क्लॅरिफाय करता की द पार्टी फर्दर क्लॅरिफाय दॅट ऑल एक्झिस्टिंग ऑफिस बेरर इन्क्लुडिंग द जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर अँड अदर ड्युली इलेक्टेड or appointed office bearer continue to hold their respective position and shall continue to discharge their responsibilities. Any news or communication claim that this office bearer have been suspended or removed is false, unauthorized and not binding on the party or its members. Mr. Viresh Borkar is advised to refrain from issuing false or misleading statements or communication in the name of Revolutionary Govan Party, as already disciplinary proceedings against Mr. Viresh Borkar is pending. All members, supporters and media organizations are requested to verify any information related to the party only through its authorized office bearer and official communication channel, as Mr. Viresh Borkar presently holds no office or authorized position in the Revolutionary Govan Party. So हे सगळे पत्रक तांच्यांनी काडिल्ले आसा. हे तुमकां आमच्या स्क्रिनीचेरूय दिश्टी पडटा. खूब इंट्रस्टिंग अशी ही गोष्ट आसा आनी ते म्हणटात पॉयंट नंबर 1 जो आसा तो परत एकदा वाचून दाखयता. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टी डज नॉट प्रोवायड फॉर द पोस्ट ऑफ नॅशनल प्रेसिडेंट. हे जे आता जनरल सेक्रेटरी जो तांचो आसा विश्वेश नायक हांच्यांनी हे पत्रक काडिल्लें आसा. व्हेरी इंट्रस्टिंग पत्रक आसा. आता परत येता आमी सकाळी एक प्रोग्राम केल्लो, एक लायव्ह घेतिल्ले, तातूंत आदित्य हांच्या बरोबरूय उलयल्ले आनी आमचे कडेन जे
एक कॉन्स्टिट्यूशन आशिल्लें हांव तें तुमकां दाखोवपाक सोदतां. हे जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा हांव स्क्रिनीचेरूय जाल्यार तुमकां घालपाक सोदतां. तातूंतले कांय पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी हे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे पेजीचेर अपलोड केल्ले आसा. केन्ना अपलोड केला ते सुद्दां आमी पळोवया. ते तुमकां मातशें हांव सांगपाक सोदतां. हे जे जे आमी कॉन्स्टिट्यूशन पळयता ते रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे ECI इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे पेजीचेर ट्यूजडे 9 जून 2026 हे तुम्ही डेट पळयता. 9 जून 2026 2:49 ह्या वेळाचेर हे जे आसा ते अपलोड केल्ले. हो टायमींग तुमकां दिश्टी पडटा. तुमकां कोणाकूय जर जाय जाल्यार हांगासरल्यान हो PDF डावनलोड करपाक शकता. तातूंतलो पॉयंट नंबर जो 51G जो आसा नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी तो वाचून दाखयता. द नॅशनल काउन्सिल शॅल इलेक्ट प्रेसिडेंट अँड नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी ऑफ मॅक्सिमम 150 मेंबर्स फ्रॉम द अमंग द मेंबर. द इलेक्टेड प्रेसिडेंट शॅल अपॉइंट फॉलोइंग ऑफिस बेरर फ्रॉम द अमंग द मेंबर्स अँड नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. हो तांचो पॉयंट आसा. तसोच दुसरो पॉयंट जे पावर्सा बद्दल आमी उलयताले 52B हातूर प्रेसिडेंटाचे पावर्स हांव दाखोवपाक सोदता ऑन स्क्रीन सुद्दां. प्रेसिडेंटाचे पावर्स तातूर सेकंड पॅरेग्राफ जर पळयलो जाल्यार तातूर सारके बरयल्लें आसा द नॅशनल प्रेसिडेंट वील हॅव द पावर टू टेक एनी एक्शन in regard to the disciplinary matter after taking approval of the National Executive Committee. The President will have the power to suspend the members of the office bearer of the party and such matter will be sent to the disciplinary committee for trial. हे म्हाका दिसता तांचे कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे तातूर आसा. आता कोण खरे उलयता कोण खोटे उलयता हे टायमूच सांगतलो. बट इंटरेस्टिंग गोष्ट आसा जे MLA विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडेंट तांच्यांनी क्लेम केल्ले आसा तांचे कडेन नक्की कितें ना कितें तरी अश्यो गोष्टी आसतल्यो जाचेर ते खरेंच इतल्या ठामपणांनी हे जे पत्रक आसा ते काडला आसतले. आणि आयज आता सांजे वेळार हे पत्रक परत एक फावट आमकां स्टेट जे जनरल सेक्रेटरी आसा विश्वेश बाब हांचे कडल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. विश्वेश नायक हांचे कडल्यान की जे आयज विरेश बोरकरान जे पत्रक काडला ते नल अँड वॉयड आसा. ताजेर जे इतले बरयला ते खंयचेच आमचे कोणाकूच लागना कारण ते प्रेसिडेंट म्हणून नाच अशें ते क्लेम करता. सो आता इंटरेस्टिंग जावपाचें आसा ही गोष्ट कारण एक कॉन्स्टिट्यूशन आमचे कडेन आसा ते स्वता इलेक्शन कमिशनाच्या पेजीचेर आसा. त्या पेजीचेर ते कॉन्स्टिट्यूशन स्वता म्हणटात की तातूर नॅशनल प्रेसिडेंट आसा आणि आता जे स्टेटचे जे जनरल सेक्रेटरी आसा ते म्हणटा की आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट असो पोस्टूच ना. सो ह्यो गोष्टी इंटरेस्टिंग जावपाच्यो आसा. आमी दोन्ही बाजू तुमचे कडेन दवरला. तुम्ही विचार करपाची गरज आसा की कितें खरें कितें खोटें ते आणि पार्टीन सुद्दां आतां फुडें येवन सांगपाक जाय की आमचें कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे जर विश्वेश म्हणटा जाल्यार आपलें कॉन्स्टिट्यूशन सुद्दां तेंच्यांनी दवरपाक जाय जे ते फॉलो करता ते. सो ही आशिल्ली अपडेट आणि सकाळच्यान ह्या अपडेटीचेर आमी तुमचे कडेन जायत्यो गोष्टी घेवन येयल्या. आमच्या आतां सद्याक एक युट्यूबाचेर वचत जाल्यार तुमकां आमचे प्रोग्रामाचेर सारके विस्तारीत तुमकां ही गोष्ट पळोवपाक मेळटली. एक स्पेशल डिस्कशन डिबेट प्रोग्राम सद्याक आमच्या टीव्हीचेर सद्या चालू आसतलो. म्हळ्यार आमच्या जे फेसबूक आणि यूट्यूब चॅनल आसा ताजेर तुमकां हो प्रोग्राम पळोवपाक मेळटलो. रुपेश बाब जे चीफ एडिटर आसा ऑफ गोवा न्यूज हबाचे तांच्यांनी हो एक डिबेट तुमच्या मुखार घेवन येता. सो सद्याक आतां चालू जाला आसतलो. मुद्दम वचून आतां पळयात जर तुमकां सगळी इन्फॉर्मेशन थंयसर मेळटली. लुसियो बाब आसा श्रीकृष्णा बाब आसा आणि जे इन्फॉर्मेशन जी तुमकां ह्या पार्टी बद्दल किंवा ह्या डिस्कशना बद्दल जाय जाल्यार ती तुमकां पळोवपाक मेळटली नक्की. सो तो पळयात आणि पळयत रावात गोवा न्यूज हब. तुम्ही पळयतात GNH.